हो सगळो प्रश्न म्हणजे एकदम सारको बरोबर ना. म्हणजे जेन्ना मेन्सीस जाता किंवा मासीक पाळी चलता तेन्ना कांयच दुयेंसां जावची ना अशें नासता. सगळे सिस्टम दुसरे दुसरे आसता. बायलाची सकयली सिस्टम ही दुसरी आसता, वयली कार्डियाक सिस्टम म्हणजे हार्टाची कुरेसांवाची सिस्टम एक आसता, रेस्पिरेटरी फुस्फुसाची म्हणजे लंग्स सिस्टम तिसरी आसता. सो आतां कितें आसता, जेन्ना मासीक पाळी चालू आसता जाता पळय तेन्ना इस्ट्रोजन हॉर्मोन्स आसता आनी दे हॅव गॉट सम कार्डिओ प्रोटेक्टिव्ह म्हणजे कुरेसांवाचेर मातशे प्रोटेक्टिव्ह इफेक्ट आसता. त्या खातीर जेन्ना मासीक पाळी बंद जाता, जेन्ना पेशंट मेनोपॉजान वता तेन्ना हांची दुयेंसां मातशे प्रमाणान वाडूंक शकता. एक दुसरें म्हणजे मुता कडेन मासीक पाळीचो मातसो संबंद आसता, मुताची पिशवी आसता बी. इस्ट्रोजन कमी जालें की थंय मातशें सिनायल वजायनायटीस किंवा ड्रायनेस बी अशें जावपाक शकता. पूण अशें म्हणप बरोबर न्ही की मासीक पाळी बंद जाली की आपल्याक सगळीं दुयेंसां धरतली. दीस इज नॉट करेक्ट, इट इज अ मीथ. बरोबर. म्हणजे बेसिकली मासीक पाळी बंद जाल्या उपरांत एक दुसरी गोष्ट महत्वाची आसा की मासीक पाळी बंद जाता तो म्हणजे एज ग्रुप वाडिल्लो आसता की तुमची जी म्हणजे यंग क्षमता पळय आसता ती कमी जाल्ली आसता. आनी मासीक पाळीचो फक्त हांवें सांगलां त्या प्रमाणे ह्या दोन सिस्टमाचेर इफेक्ट जावपाक शकता. पूण बाकीच्या सगळ्यांनी आतां तुका थंडी जावप हे मासीक पाळीचेर अवलंबून नासना किंवा तुका पोटान कितें दुयेंस जावप हे मासीक पाळीचेर अवलंबून आसना. म्हणजे आतां तांणी थोडंसो विचारलें प्रिव्हेंटिव्ह जाल्यार प्रिव्हेंटिव्ह तांकां एक सांगता एक बरो आहार फक्त तुका म्हणजे मेनोपॉजल सिम्पटम जाले जाल्यार मागीर ते हॉर्मोन्स दीन ते सिम्पटम्स कमी करूंक जाता. म्हणजे जे डिजीज ताका रिलेटेड आसा ते कमी करूंक शकता आमी. मग डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो या I am calling from Madgaon. Yeah. I just want to ask that sometimes Depo-Provera or Novalon tablets or Depo-Provera injections are given to go the patient into menopausal days. So has it got any side effects? Depo-Provera and Novalon is not given to go for the patient to go in menopause. Okay, why it is given? Depo-Provera has got many effects. The progestogen doctor just एक रिक्वेस्ट करता दो शी हॅज मेन्शन एज फार एज पॉसिबल तुम्ही मातशे कंपनीचे म्हणजे प्रोडक्टचे नाव सांगू नाकात. यू जस्ट मेन्शन दॅट. Depo-Provera म्हणजे प्रोजेस्ट्रोजन्स आणि नोवलन म्हणजे कंबायन इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्ट्रोजन. करेक्ट. डिपो-प्रोव्हेराचे खूप उपाय युजीस असता. एक यूज म्हणजे इट कॅन बी यूज इवन एज कॉन्ट्रासेप्टिव्ह. बरोबर. म्हणजे गर्भनिरोधक अशें. नोवेलनूय त्या खातीरूच मेनली यूज करता. आतां हाजे एक्सटेंडेड यूज मेनली ते हे दोन सबस्टन्स आसा ते हाका मेन्शन केल्ले आसता. पूण एक्सटेंडेड यूज कितें आसता जाका पाळी बरोबर येना, इरेग्युलरिटी आसता, ताका हे हॉर्मोन्स न्ही. हॉर्मोन्स दिले की तुका ऑटोमॅटिकली पाळी बरोबर जाग्यार बसतली ह्या उद्देशान दिल्ले आसता. करेक्ट. तांचो एक प्रश्न चलो हाका सायड इफेक्ट कितें आसा यू कॅन जस्ट एड्रेस इन शॉर्ट. प्रोजेस्ट्रोजन्स डिपो-प्रोव्हेराक अशे व्हडलेशे सायड इफेक्ट नासता. पूण जेन्ना पळय आमी दिता न्ही तेजो इफेक्ट अमको तेप आसता. पूण थोड्या थोड्या पेशंटांक तेज्या मदीं मातशें ब्रेक थ्रू ब्लिडींग म्हणजे मातशे तांबडे डाग दिसूंक शकता. विथ दॅट पेशंट समटायम्स म्हणजे ताजे मातशी मनस्थिती म्हणजे ताका दिसता आतां हें आनी कितें जालें मदीं अशें दिसता. डॉक्टर ताणें एक प्रश्न विचारलो की मासीक पाळीचे जेन्ना जाता किंवा अशें त्या वेळार प्रिव्हेंटिव्ह एस्पेक्ट असो कितें म्हणून म्हाका दिसता कॅन यू एड्रेस दीस लिटल बीट ऑन म्हणजे तुमचो डायटरी एस्पेक्ट जातना काय ना मेनोपॉज जाता ताका आमी सोया चड पळय सोया म्हणून सबस्टन्स जाता न्ही ते चड जर घेतले जाल्यार बरें पडटा. दीस इज कंटेनिंग वॉट इज कॉल्ड एज अ नॅचरल ऑकरिंग इस्ट्रोजन्स म्हणजे ताका सायड इफेक्ट्स कमी आसतले. सो सोया बीन्स किंवा सोया ऑयल अशें घेतले जाल्यार तुका मातशे तुका मेनोपॉजल सिम्पटम्स कमी जाता. आनी पयलीं कितें मदीं ट्रेंड आसलो की मेनी ऑफ दीस ट्रेंड्स कम फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज. मदीं ट्रेंड आसलो की जेका मेनोपॉज जालो ताका हॉर्मोन रिप्लेसमेंट आमी दिताले. हांगाय ट्रेंड तो आयिल्लो. मागीर आमकां कळोन चुकलें की सगळ्या मेनोपॉजल पेशंटांक हॉर्मोन रिप्लेसमेंट दिवपाची गरज ना. त्या खातीर आतां कितें आसा टुडे स्टेटस आजचो स्टेटस ज्या पेशंटाक गरज आसा त्या पेशंटाक हॉर्मोन रिप्लेसमेंट दिवपाची. आनी ते हाय रिस्क फॅक्टर आसा म्हणजे इस्ट्रोजनाक डेंजर आसता म्हणजे कॅन्सर एंडोमेट्रियमाचो जावंक शकता. ब्रेस्ट कॅन्सर थोडे इस्ट्रोजनाचेर डिपेंडंट आसता. सो जाका फॅमिली ही हिस्ट्री आसता किंवा पेशंट मोठो आसता ताका पयलींच इस्ट्रोजन चड आसूंक शकता त्या पेशंटांक आमी नॉर्मली फ्रँक इस्ट्रोजन पळय एवेलेबल आसता म्हणजे मेळटा बाजारांत ते दिना. तांकां आमी प्रिफर करता की अशें सोया इस्ट्रोजन अशें म्हणजे नॅचरली ऑकरिंग इस्ट्रोजन दिता. मग डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो या हॅलो डॉक्टर हांव तनया तारी शिरदोनच्यान उलयतां. विचारपाक तनया.
माझं कितें क्वेश्चन आसलेलो की जेन्ना एके बायले मनशाचो पिरियड पळय बंद जाता न्हू तेन्ना तिणें डॉक्टराक अशें कन्सल्ट करूंक जाय काय पिरियड बंद जाला म्हणून सोडून दिवंक जाय? व्हेरी गुड, प्रश्न खरोच बरो आसा. पयलीं म्हणजे तुका कळोंक जाय की हो मेनोपॉजा खातीर पिरियड बंद जाला. पिरियड बंद जावपाची आनी थोडी कारणांय आसूंक शकता. जर तुका सगळें आमी सांगल्या त्या प्रमाणे कळ्ळें की आपूण मेनोपॉजान गेला आनी पिरियड बंद जाला आनी तुका जर कांयच प्रॉब्लेम जायना जाल्यार एक नॉर्मल चॅकअप करून मागीर डॉक्टराक मेळपाची परत परत गरज ना. बरोबर. पूण जर तुका कितें प्रॉब्लेम जाता वीच फीट इंटू दीस मेनोपॉजल सिम्पटम्स जे आमी आतां उलयले जाल्यार तुका आपणे वखदां घेवंक जायना. बरोबर. म्हणजे शक्यतो डॉक्टरा कडल्यान तपास करून पयलीं तपास करून सगळे मागीर वखदां स्टार्ट करपाक जाय. पूण तुका आतां चडशें कितें जाता तुका नक्की खबर आसना की आपल्याक मेनोपॉज जाला. बरोबर, एब्सोल्युटली. अनलेस इट इज फॉलिंग इन दॅट एज ग्रुप. म्हणजे त्या एज ग्रुपार हळूहळू कमी जावन जर जाले जाल्यार थोड्या बायलांक कळोंक शकता की हो नॅचरल मेनोपॉज आसा आनी त्या हातून तुका बाकीचे आनी सगळे बरें आसा जाल्यार डॉक्टरा कडेन वचपाची शक्यतो गरज ना. पण तरी पण एक जस्ट पीस ऑफ एडवायस म्हणून एक चॅकअप करून घेतलेलो बरो. किंवा मागीर आमी केन्ना पेप्समेर वी रिकमेंड टू सच पेशंट रेग्युलरली एटलीस्ट एक वर्सान तरी डॉक्टराक घेवन डॉक्टर सल्लो घेतल्या बरो. मागीर डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो 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 डॉक्टर. या हांव नावेली सावन एफी उलयतां. विचार बाय. डॉक्टर म्हाका 4 पुसां मिसकॅरेज जाले. 4 पुसां म्हणजे म्हाका फायब्रॉइड आहा म्हणटा डॉक्टर. एवरी 5 मंथ्स मिसकॅरेज जाता म्हाका आनी आतां मिसकॅरेज जाली आनी म्हळ्यार आतां कितें म्हणजे एश कोन्न एक मिनिट तुजो प्रश्न काय कळोंक ना. मातसो सुरवाती पासून डॉक्टर आयको येना म्हाका. ना मातसो प्रश्न सुरवाती पासून विचार. तुजो प्रश्न कितें आसा पळय क्वेश्चन तो सुरवाती पासून विचार. आमकां मदीं काय आयकूंक येवंक ना. विचार, प्रश्न विचार. हय डॉक्टर म्हाका मिसकॅरेज जाले एवरी 5 मंथ. म्हळ्यार आतां म्हाका पिरियड म्हणजे 47 इयर्स पिरियड जात तेदो म्हणजे म्हाका एसो दुखोन येता जायशे न्हू 15 दीस 20 दीस आहाय म्हळ्यार ते मान येता पोटा सामकें गुड मान येता पांय वोण येता हात दोन कित जाता कित जाता म्हाका. म्हळ्यार म्हाका ते फायब्रॉइड त्रास दिता कित त्रास दिता म्हाका कांय कोण डॉक्टराचे कित्यान मिसकॅरेज जाले तेंगेले. एवरी 5 मंथ स्टिचीस घायल्या देखून केशे रावना. कितले जाले मिसकॅरेज? 4 जाले डॉक्टर. आतां तुका भुरगें आसा? एक तुका भुरगें आसा काय सगळे मिसकॅरेजच जाल्या? ना भुरगें ना. अच्छा. तुम्ही मिसकॅरेज जातना सल्लो घेतिल्लो कोणाचो दाखयल्ले? होय डॉक्टर दाखयलो. डॉक्टर फायब्रॉइडान न्हू म्हणटालो ते कित्यान मागीर ते गोळी दिता डॉक्टर मागीर कित्यान म्हणून मिसकॅरेज जालें म्हगेलें आनी हांव पिरियड जाता जाल्यार अशें करून डार्क एश येता फर्स्ट स्टार्टींग आनी मागीर थोडे दीस जाता 7 days जाता म्हाका पयलीं. हांव 7 days जायना हांव ओन्ली 3 days. 3 days जाता आनी मागीर पोटान सगळें एसो मान येता कितू दीस फुडें पोट फुलोन येता कितू दीस मान येता मागीर पांय वटाय सगळे बोट वटाय हात वटाय सगळे वता आंगूट दुखोता. मातशें एक सांग तुका फायब्रॉइड आसा अशें कोणी सांगला? फायब्रॉइड आसा अशें सांगला? फायब्रॉइड आसा सांगला? डॉक्टरान सांगितला 2 फायब्रॉइड आहे. डॉक्टर म्हणटा ते प्रेग्नन्सी टायम ते फायब्रॉइड तूं कांय कोना म्हणटा. अच्छा बरें आसा. ओके डॉक्टर म्हाका कांय कळना. बरें उलयता. आतां तूं आयक. आतां पळय टीव्हीचेर तुज्या टीव्हीचो आवाज चालू कर. आयको येना काय? तुज्या टीव्हीचो आवाज चालू कर. तुज्या प्रश्नाक जाप दिता. मिसकॅरेजीचेर खूब रिजन्स आसता, खूब कारणां आसता. आतां खंयच्या म्हयन्यान मिसकॅरेज जाला तें इम्पॉर्टंट. पयल्या 3 म्हयन्यान मिसकॅरेज जाल्यार एक ग्रूप आसता रिजनाचो म्हणजे एक ग्रूप कारणांचो आसता. 5व्या म्हयन्यार 4थ्या म्हयन्यार म्हणजे 14 आठवडे जावन मिसकॅरेज जाल्यार ताजो एकदम दुसरो. आतां ताणें म्हटलें मदीं स्टीच घातला म्हणून शक्यतो म्हाका दिसता की ताका 2nd ट्रायमेस्टर म्हणजे 13 आठवडे जावन म्हणजे 3 म्हयने जावन मिसकॅरेज जाला. ते इनकॉम्पिटंट सर्विक्स किंवा इनकॉम्पिटंट ऑस पळय आसता ताका लागून जाता मिसकॅरेज. आतां फक्त इतलें कळना की इनकॉम्पिटंट ऑस आसा आनी स्टीच घातला जाल्यार मिसकॅरेज परत कित्याक जालें. इनकॉम्पिटंट ऑस ट्रिटमेंट इज सर्वायकल एनसर्कलाज म्हणजे स्टीच घालप आसता. आतां घातला म्हणटा ते आतां मिसकॅरेज ताका लागून ताका कित्याक लागून जाता हें कळना. एक कारण आसूं शकता मिसकॅरेज जावपाचें म्हणजे सबम्युकस फायब्रॉइड. पयलीं सांगिल्लें ताजें भितर जर फायब्रॉइड आसत न्ही हांगा एक कॅविटी आसता पळय भितर वो सबम्युकस फायब्रॉइड आसत जाल्यार मिसकॅरेज जावपाक शकता.
तशें जर आसत जाल्यार तो काडचो पडटा. आतां अशें दिसता की ताका तें आसूंक शकता, कित्याक आतां ती म्हणटा आपल्याक पाळी जातना खूब दुखोन येता, म्हणजे ताका डिसमेनोरिया म्हणटा पळय ती जाता. त्या खातीर आतां ताणें सोनोग्राफी करून पळोवंक जाय. सोनोग्राफीचेर कळटलें फायब्रॉयड आसा काय, नाल्यार दुसरें पळोवंक जाय तिणें एंडोमेट्रोसीस आसा. फक्त आतां ते 47 एज जाल्ले, म्हणजे 47 वर्सां जाल्ल्या कारणान आतां ताका भुरगे जावपाचे चान्सीस कमी आसतले. म्हणजे मिसकॅरेजीचो तेन्नाच उपाय केल्लो आनी पळयल्लें कित्याक लागून जाता, आनी तो ट्रिटमेंट घेतिल्लो जाल्यार ताका भुरगे जावपाक जस्ट एक सब क्वेश्चन डॉक्टर म्हाका सांगा, तुमी आतां जवळ म्हटलें की त्या पेशंटान म्हटलें की ते म्हणजे हे केलें स्टीच घातिल्लो, पण केन्ना केन्ना तुमी अशे थोडे फावटी अशें आसता म्हणजे अशा टायपचे जे केसीस आसतात की तांकां रिपिटेड मिसकॅरेज जाता, तेन्ना इन सम केसीस यू प्रिफर टू ओपन करून तुमी स्टीच घालता भितरल्यान. एक्झॅक्टली वॉट इज दॅट? स्टीच घालप म्हणजे आतां आमी हें म्हटलें पळय, हे युट्रस आनी हे सर्विक्स म्हणटा ताका आमी, आनी हे इंटरनल ऑर्गन्स म्हणजे ते पिशवेचे पद कशे घट्ट आसा ते तुका जशे भुरगे वाडटा तशे पेस ताजो सावरूंक जाय. जेन्ना इनकॉम्पिटंट म्हणजे कॉम्पिटंट ना तेन्ना ते भुरगे तुका ऑटोमॅटिकली देंवोंक लागता. त्या खातीर आमी कितें करता, स्टीच म्हणजे हांगा एक पोंत मारता सकयल्यान, ताका आमी सर्वायकल एनसर्क्लाज म्हणटा. सामकें जर स्ट्रॉंग वरायटी ऑफ इनकॉम्पिटंट म्हणजे सामकें खुपूच आसत न्ही, जाल्यार तुका कितें जाता, तुका तो स्टीच आमी सकयल मारता न्ही, वयर मारना. इंटरनल ऑर्गन्स पोटा कडेन आसता, वयर आसता, हो आमी मारता तो सकयल मारता. त्या खातीर तो धरूंक शकना. तेन्ना आमी कितें करता, तो जर मारना न्ही तेन्ना आमी मागीर पोट उगडून तो सारको जाय त्या जाग्यार मारता. ते पूण टॅक्निकली गुरवार बायलाच इट इज एडवान्स टॅक्निकली इट इज डिफिकल्ट, म्हणजे ताका कठीण खूब आसता मारपाक, आनी तूं गुरवारपणाची पिशवी अशी हातान धरून तो स्टीच मारचो पडटा. अशें आसता. डॉक्टर म्हाका फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो 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 या डॉक्टर, म्हगेली एज 25. सो 25 इयर्साचेर केन्ना मेनोपॉज जावं शकता डॉक्टर? व्हेरी अनलायकली. हॅलो हय हय, तुझ्या घरातल्या टीव्हीचा आवाज कमी कर, तुझ्या प्रश्नाक जाप दिता, आवाज कमी कर. आतां पयलीं म्हटल्यार तिका सॉरी, म्हाका दिसता हांवें ताका चालू कर म्हूण सांगपाक जाय आशिल्लो. पयलीं म्हटल्यार 25 वर्साचेर युजली मेनोपॉज जायना अनलेस ओवरीज आर डिफेक्टीव. करेक्ट. व्हेरी व्हेरी रेर, लिटरेचरान तश्यो केसी ना चड. आतां तिका मेनोपॉज जाला हें कशें तें म्हाका खबर ना. एक अशें आसूंक शकता की तिची पाळी थोडो तेंप बंद जाल्या म्हणून. पाळी जेन्ना एक वर्सभर कंटिन्युअस येना तेन्नाच आमी ताका मेनोपॉज म्हणटा. आतां तुका ज्या मनशाक म्हयन्यान पाळी येता ताका 2 महिने किंवा 3 महिने किंवा इवन 6 महिने पाळी येवंक ना जाल्यार ताका मेनोपॉज म्हणिना. सांगपाचें म्हणजे कितें, शी हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड, म्हणजे तिचो तपास तिका पाळी कित्याक जायना हो करूंक जाय. कित्याक तिचे फुडले रिप्रोडक्टीव एज म्हणटा ते उरला. करेक्ट, एब्सोल्युटली. आणि एक अतिशय महत्वाचा प्रश्न आमकां डॉक्टर विचारता, म्हणजे जस्ट यू कॅन टेक दॅट सब क्वेश्चन, की आता ताणें म्हटलें न्ही की केन्ना केन्ना पीसीओडी जो आसा की पॉलिसिस्टीक ओवेरियन, तो मातसो तुमी एड्रेस करा, सो दॅट कितें जातलें तातूंतल्यान म्हायती मेळटली, बाकीचे जे आमचे पळोवपी आसा तांकां प्रश्न विचारपाक सोंपें पडटा. पॉलिसिस्टीक ओवेरियन डिजीज पळय, पीसीओडी पयलीं म्हणटाले, आतां ताका आमी पीसीओएस म्हणटा, म्हणजे पॉलिसिस्टीक ओवेरियन सिंड्रोम. तातूंत तुका अशी मासीक पाळी फुडें फुडें येता, खुबश्या जाणांक ती मोठे आसता, तांकां एक्नी लठ्ठपण आसता, एक्नी म्हणजे अशे मुरमा येता, हर्स्युटिझम म्हणजे चड केस आसता. आतां केस आसप म्हणजे इज अ मॅस्क्युलिन फिचर, म्हणजे दादल्या मनशाक आसता. अशे फिचर तुका बायलाक आयले की आनी पाळी जेन्ना बरोबर येना आनी थोडे दीस येता, जी नॉर्मल 3 दीस 4 दीस आसता ती एकूच दीस येता किंवा 2 दीस येता, तेन्ना आमी सस्पेक्ट करता की हाका पॉलिसिस्टीक ओवेरियन सिंड्रोम आसूंक शकता.